स्पीकर सर, ताणें टोटल पयशे म्हणल्यार 63 crores आनी इंडियेनूच गोंय प्रमोट करपाक ऑलमोस्ट 30 कोटी म्हणल्यार 29.84 crores म्हणलें ताणें. म्हणल्यार कितें, दिल्ली गेलो गोंयान लोक येवप म्हणून सांगपाक. आनी ताणें कितलें म्हणलें ताचेर, ऑलमोस्ट 30 कोटी म्हणल्यार 29.84 crores. इंटरनॅशनल ताणें म्हणलें 34 कोटी. टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ टुरिजम, सॉरी, टू द मिनिस्टर फॉर टुरिजम. आनी जे जाग्यान तूं वता आनी ज्या जाग्यान तूं पयशे मोडटा, हे रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट म्हणटे कितें कन्सेप्ट तुजे तकलेर आसा काय ते उगीच सरकाराचे पयशे अशेच मोडप? कोविडाच्या मागीर आमी सदांच हांगा समुद्र, गोवा, पार्टी लायफ, बिचीस हेंच उलोवप आशिल्लें. आमी 22 परसेप्शन चेंज करपाक घेतले गोवा बियॉन्ड बिचीस. वन इज द नंबर्स वीच वी नीडेड टू एन्श्योर दॅट दे कम इंटरनॅशनली आनी डॉमेस्टिकली. एट द सेम टायम स्पीकर सर, वी नीडेड टू सी दॅट क्वॉलिटी ऑफ पीपल ऑल्सो कम इन. आतां तो खंयच्या स्पेनान हांव लास्ट 4 वर्सां गेलो तो म्हाका खबर ना, म्हज्या पासपोर्टार काय स्टॅम्प ना, टुरिजम रे, हांव काय टुरिजम रे. वचूं ना. आज जर हें तुजें सगळें पळयलें जाल्यार अशें दिसता की विन्संट ग्राफिक्स म्हणटा खंयच ना. आतां शॉन इव्हेंट्स म्हणटा सरकारी जावंय जाल्लो आहा. स्पीकर सर, विजयाचो प्रश्न कितें तो मातसो म्हाका पयलीं सांग, तूं कितें आन्सर जाय तो? पर्रीकाराची याद आहा तुका? याद आहा पर्रीकाराची? पर्रीकार कितें उलयतालो तो तुका हांवें एक्झॅक्ट उतरांनी सांगलें. तो सांगतालो तें तूं करपाक तयार आहा काय म्हणटा हांव? सादी कोंकणी सर, आनी इजी कोंकणी. event- स्पीकर सर, हाजे परत सादी कोंकणी आनी आसा? आमी जेन्ना स्पोर्ट्स टुरिजम स्पीकर प्रमोट सर, करता, उत्तर जर इनकम्प्लीट उरलें हाफ एन आवर डिस्कशन जाय. स्पीकर सर, let me हाफ एन आवर डिस्कशन जाय हाजेर. काय कर, हाफ एन आवर डिमांड Incomplete मला उरलें परत उत्तर दिता. तूं डिमांडा परत काढ, हांव परत तुका उत्तर दिता. स्पीकर हो सर, 16 बी न्हय. स्पीकर हांव सर, हो स्पीकर सर, टुरिजम स्पीकर सर, इकॉनॉमी 60% घेता हो. 60%, 60% रिटर्न घेवचे पडटा. सर, हाजो डायरेक्टर 5% घेता. कितले आहा ते सगळें लिस्ट दिता तुका. बसून घ्या. आनी ताजो ताका answer- शॉन इव्हेंट्स म्हणून करपाचें. एन्युअल टर्न ओव्हर 60 कोटी रुपया जाला.